दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत दिसान दीस हेडग्या गोरवांची समस्या गंभीर जायत आसा। वचत थंय रस्त्यांचेर गोरवांचो वावर वाडला। ही गोरवां येरादारीक आडमेळ थारतात। गोरवांच्या हल्ल्यात जोडपे जखमी जावपाची घडणूक मये वाठारांत घडल्या। मयेचे शिरोडकार हे बायले सयत मोटरसायकलीवाल्यान दिवचलच्यान घरा येतना केळबाय वाड्यार हो अपघात घडलो। आणि हांव बिचोले गेल्ले तेन्ना बिचोलसून येता आसतना थंय मदीं वाटेर खूब गोरवां आसलीं आनी एके सायडीक गाडी आयली आनी आमची गाडी आमी स्लो केली जाल्यार ते गाय आबूज जाली आनी आमचेर धक्को मारिना फुडें आमी सायडीक पडली ते खूबच म्हाका जाल्यार हांव अशें गुण्यार पडलें की हांव आतां वाचना इतलें म्हाका जाल्लें जाल्यार म्हाका ते देवानूच वाचयलें अशें म्हाका दिसता। आनी म्हाजो घोव एके सायडीक पडलो आनी तें कितें जालें आमकां थंय कोणी तरी व्हेलें दोतोरागेर व्हेलें आनी इतलें ते गोरवांक मातशी पळोवपाची खूब गोरवां थंय वयरसून देंवतेक येता आसतना सकयल हे मेरेन गिरणी मेरेन खूब गोरवां आसा आनी म्हाका तर 15 वर्सां हांव गाडयेर वयता कारण म्हाका त्या गोरवांचो चड भंय दिसता आनी कुत्र्यांचो बाकीचो कोणाचो भंय दिसना। थंय केळबाय देवळाच कडेन तोंडाच फुडें केळबाच्या म्हाका तकलेक लागले हातीक आनी पांयांक धोपराक लागला सुजल्या म्हणजे धोपराक म्हाका चलोवंक मेळना आनी हातीक हे पळय हांगासर। नाही तू कितें म्हणटा कितें वेवस्था करता कितें मातशी गोरवांक मातशी सांबाळपाची आपली जर आसा जाल्यार आपूण बांदून दवरपाची रातची तर चडशे चड बांदूंकूच जायी। आमी वयता तेन्ना ती गोरवां थंयच आसता ना कोणा ना जर तुमची न्हू जाल्यार कोणाक तरी कळोवन तरी सांगा तुमी मातशी की ही गोरवां मातशी व्हरा खंय तरी म्हणून सांगा इतलें सांगपाचें।